सगळ्यांक स्टुडंटातर्फे माय मोगाचो येवकार आयच्या ह्या आमच्या कार्यावळीन गोवा राजी प्रुडंट कॉमेडी स्टार 2019. कॉमेडी म्हणजे आमच्या जिवनातलो सामको एक महत्वपूर्ण भाग. हांसपा परस हांसप व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका विचारा कितलें डिफिकल्ट तें. आयज हांव हांसोवचो ना. आयज तुमकां हांसयतले आमचे सगळे फायनलिस्ट, आमचे कंटेस्टंट्स. आमचो ऑडिशन फाटीं मार्च म्हयन्यान जाल्लो तेन्ना आमी 10 फायनलिस्ट सिलेक्ट केलेले जे आयज हांगा परफॉर्म करतले. द बॅटल फील्ड ऑफ कॉमेडियन्स वील बी हियर. आनी सगळ्यान पयलीं हांव स्वागत करता आमचे आयचे जजीस राजेश पेडणेकर सर, फिल्म प्रोड्युसर एंड एक्टर. चित्रा आफोन्स मॅन, noted theatrist, film actress and vice principal of St. Teres Higher Secondary School. And आमच्या बरोबर हा जितेंद्र शिकेरकर सर. सध्या तुम्ही त्यांची मोरतू आणि मार्टिन ही पिक्चरां तुम्ही पळयला आसतली, पण आता सध्या जे ग्लोरी म्हणून पिक्चर रिलीज जाला तेजे ते क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आसात. सगळ्यान पयलीं स्वागत करूया आमचे स्पॉन्सरर्स ज्यांच्या शिवाय हो इव्हेंट जावपाक मातसो केन्ना शक्य ना. बाब गोवा राजीचे बाब वल्लभ कुंकळकर सर आमच्या बरोबर आसा हांगा. आमचे असोसिएट स्पॉन्सर ट्रॅव्हल शॉप गौरीश बाब धारोळकर आमच्या बरोबर आसा. आमचे फर्स्ट प्राइज जे स्पॉन्सर केला एंटीक मार्दोळ त्यांचे फॅमिली मेंबर राहुल शेट आमच्या बरोबर आसा. आणि सेकंड प्राइज गोवा फॉरवर्ड राज मळीक ते हांगा पावलेले आसा. आणि थर्ड प्राइज आमकां स्पॉन्सर केला इज वेद फार्म्स, सत्तरी वेद फार्म्स. आणि आमचे सगळे बाकीचे असोसिएट स्पॉन्सरर्स लायक आमचे स्नॅक स्पॉन्सरर्स मॉन्जिनीस आणि फूड स्पॉन्सरर्स पॅन अरोमा, मागीर टर्मिनल बँकवेट्स. मागीर तुजो ऑडिशन्साचो वेन्यू आमी ज्या जाग्यार केलेलो ते सूर्यकिरण हेरिटेज हॉटेल. आणि आमचे द गोवन वार्ता भांगरभूंय आमचोच ग्रुपांतलो आमचोच ग्रुप पेपर. आमचो फर्स्ट रावंड स्टँडअप रावंड हेजो पयलो पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार येता गणेश प्रभू. पयलो पार्टिसिपंट स्टँडअप रावंड गणेश प्रभू. आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो फिर किस बात की है लड़ाई. ओ नो तू चल मैं आई, ओ नो. एक्चुअली हें SPB म्हणजे बालसुब्रमण्यम नाले सिंगराचें सॉंग तें म्हणपाचें एक्चुअली हांगा कांयच गरज नाशिल्ली. तरी की म्हाका सिंगरांची एक्टरांची मिमिक्री कळटा, म्हणजे कळटा म्हणजे किडो आसा म्हणून ते दाखोवपा खातीर म्हाका कास्कुल्यो जाताल्यो म्हणून दाखयलां. एक्चुअली तशें कांय नाशिल्लें. तशें म्हाका स्लो मोशनूय कळटा, मागीर ते रोबोटिक्सूय कळटा. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी चड बऱ्यो जाता केन्ना जेन्ना सांजची 7:30-8 जालीं, 1-2 जाले की म्हाका कळटा हांव करूं शकता. तेन्ना चड बरें. 1-2 ड्रिंक जाले की जेन्ना ड्रिंक घेता तेन्ना खुबशे प्रत्येक लोकांचें एक वेगळें रिएक्शन आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां विमानांतल्यान वता आनी 1-2 ड्रिंक जाले, समज आसा अमेरिकेचे लोक, तांकां ते मातशे आळशी टायप रिलॅक्स. सो 1-2 ड्रिंक जाले की तेंचे कशें अब मैं सोना चाहूँगा मुझे बहुत नींद आ रही है जी बिल्कुल. एक्चुअली ते इंग्लिशीन म्हणटा, हांवें डबिंग करून सांगला. तर जापानाचे बी ते सायडीचे लोक आसा जाल्यार तेंचे कशें ना, ओ मुझे काम करना है, मुझे बहुत सारा काम है. आनी तेवटेन जर तेन्ना विमानान थंय गेले ते समज गोंयकार म्हणजे आमच्या इंडियेचे जर गोंयकार बी आसलो जाल्यार पडलीच पाड. 1-2 जातकीर ते म्हणटा कांयच ना मरे आज लागलेंच ना, कोण कितें मात कांयच लागना म्हाका अजून बरो आसा. मागीर ते आनेक हाडपा लायता आनी आनेक हाडलो नंतर मागीर कुरकुरी जाली की भाई विमान हांव चलयतलो आतां, विमान हांव चलयतलो. मागीर ती कोण ती आमची एर होस्टेस येता म्हणटा सर दॅट इज नॉट पॉसिबल, तशें करपाक मेळना. तूं म्हाका सांगू नाका, कोण भितरता म्हाका, तूं म्हाका शिकोवं नाका, हांव चलोवंक शकता, हांव 2 सुद्दां विमानां चलोवंक शकता. सो अशें आमी रोखडेच वाग जाता 1-2-3 देंवले नंतर. असो भायल्या लोकां भितर आनी आमच्या भितर खूब फरक आसा. भायले लोक म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इंग्लीश फॉरेनर लोक, आतां ते खंयचीय गोश्ट घडली, बरी घडली वायट घडली, ते व्हडले खास रिएक्शन दिना. म्हणजे समज कळ्ळें कितें बरें घडलें वायट घडलें ते दॅट्स व्हेरी सॅड जालें, सोंपलें तेंचो विशय कंटिन्यू. आमचें ना, मोठ्ठें रिएक्शन दिवं. फॉर एग्जाम्पल लायटीचें सुद्दां बील येयलें, कितें 2000 बील, अरे फाटल्या फाटीच भरलेलें मरे, अशें कशें. पूण अशें थंय बरयल्लें आसा 1570 रुपया 31 पयशे. बेश्टोच तें मोठ्ठें कितें तरी करून दाखप. तशें फॉर एग्जाम्पल आतां
उलयता अशें चालू आसा उलोवप बी आनी फॉरेनर म्हणजे तेंचे भितर उलोवप चालू आसा आनी तांकां शीक आयली समज स्निजींग तेन्ना तेंचें रिएक्शन कशें आसा व्हडले केन्ना अशें उलयता ते आय एम सॉरी मागीर दॅट्स ऑल रायट ब्लेस यू जाल्यार तेंचो विशय घेत तो चालू ते कंटिन्यू तेंच जर आमचे हांगा अशें कोणी उलयतना समज मोठ्यान शिकायली न्ही आतां उलोवप चालू आसा सर जाणा मरता ते दीस मरे एक मिनट शीक येता जाल्यार हश 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 आमकां प्लॉट करपा समज असो जागो रेडी करूं जाय हश हश हट शो इतले मोठान शीक काडप की सायडीचे 4 जाण तरी भिवपा जाय आनी समज म्हणजे तेंच्यानी आंग काडूंकूच जाय कोणी समज जाणटी बिणटी बायल आसत न्ही ती न्ही आवय गे कितें जनावर रे बाबा हें कच्चो केलो मरे सामको कोणी फराक काळजाचो बी आसल्यार वयर वचपाचो आवय गे सो अशें तेंचें रिएक्शन जाता फॉर एग्जाम्पल आळस आयली म्हणजे न्हीद सारकी जालना जागरण जाल्यार थोड्यांक आळस येता फॉरेनर आसा ते उलयतना समज तांकां आळस आयली तुमकां केन्ना कांय कळचें ना अशें जालें न्ही ऑल रायट या थँक्यू गुड नायट सगळें जालें तेंगेलें कितें तें उलोवन पूण तेच आमचे भितर अशें उलयता समज आळस आयली न्ही अवय म्हणजे तुका मोठ्यान कोण तरी ट्रक जावं जीप हाडून मारली आनी तूं गुटले खाय तसो सरपटत गेल्ल्या भशेन येदें मोठें रिएक्शन दिवप सो अशी आमचें हें आसता आतां फॉर एग्जाम्पल जेवले नंतर आमचे लोक आनी भायल्या लोकां भितर फॉरेनर आसता ते हय हनी मैं कुछ आयस्क्रीम खाना चाहूंगा मिलेगी हाँ स्वामी मैं जरूर लाऊंगी डबिंग वर्सन ते जाता समज मुंबयचे बी कोणी आसा जाल्यार आयस्क्रीम मिळेल काय तुवें समज हय म्हटलें जावं ना म्हटलें जाल्यार खाल्या विशय सोंपलो पुणेचे आसा बडिशेप आहे का तुमच्याकडे आयना घ्या जाल्यार विशय सोंपलो सगळ्यांत मालकिरात आमचे कारवारचे लोक प्रमोद सावंत भाई आमचे वचून सांगून येले तें कितें कारवारचे लोक तांकां जेवले नंतर म्हणजे तोंडा उडोवच्या कितें आसा गोडशें आंबटशें जेवले गड्या कडेन येवं लागला कितें म्हाका काही समजान पडय कितें म्हूण करचें लाडू बी कितें आसा तुवें म्हटलें ना रे साहेब कांय हाडलेलें ना अशें भुरगो कांय दवरना माती दवरी नाका हय ते फ्रिजार एक लाडवा पाकिट पळयला हांवें तें कसलें तुवें लिप पयलें सुद्दां तें उस्तून सगळें सत्यानाश करून मोकळें मागीर हय आवडली दिसता गे आनी सगळ्यांत लास्ट म्हटल्यार आमचे गांवठी म्हणजे गांवांतले लोक जेवण जाले नंतर तेंचें रिएक्शन जेवला तूं हय गश्टी आसा बोल्सां गश्टी म्हणजे तें सुरो तंबाखू बी गश्टी आसा बोल्सां हय आसा जाल्यार डबल मार पळोवया चुनो मातसो कमी घालां काल कितें रे कानांतल्यान उजो आयलो नाका जालें म्हाका सामकें थँक्यू स्टँडअप राउंडाचो फर्स्ट राउंडाचो नेक्स्ट सेकंड पार्टिसिपंट कार्तिक रेडकर तुमच्या मुखार My name is Karthik and I do stand-up comedy and I'm a very famous stand-up comedian. Hopefully I am after this show. Okay. So I do stand-up comedy because it's my family business. My parents they are very funny. They are very funny. They came up last time. They had a joke together and they named it Karthik. And since then I'm continuing it. I always aspire to be the second best stand-up comedian of India. That's because politicians always occupy the first place for me. And yes, they have shifted on from being a politician to doing stand-up comedy. But having said that, I cannot go back to do stand-up. I cannot go back to do politics. That's because I'm educated. Recently, I always felt that education was always important for being a politician. But now I feel that it's not. And actually, it should not be. Reason for that is, now you consider, what do educated politicians do? They do scientific scams. Yeah, 2G, 3G, fish in formalin. Vijay Sardesai, I think. I just coughed. Okay. So they always do scientific scams. What do uneducated politicians do? Uneducated politicians do non-scientific, cute little scams. For example, Lalu Prasad Yadav. What did he do? He did a scam of ghas. Such a cute scam, ghas. His life revolved around 3 principles of his life. His 3 principles were goose, ghas, and reproduce. He maintained within those 3 things. Such a cute little... That's why education, I feel, is not that important. But having spoken of the word scam, I just want to ask here, how many Modi fans here? Bhakts? Raise your hands, raise your hands. It's a really good thing. Raise your hands up. Yeah, so finally you have, sir, something higher than Modi standards. Yeah. So, yeah, it's fine being Modi Bhakts, but guys, you all are complete crazy. The Modi Bhakts, you're like, what... For y'all, elections is something like what moon is to werewolves. You all go crazy. Like, they always chant this mating call called as Aayega to Modi. Anything and everything, they'll say Aayega to Modi. So me and my friend, we were watching this well-scripted IPL game. Well-scripted IPL game. So I said, nah, ab Dhoni aayega. My friend was like, Aayega to Modi. Okay. The next day,
I was scrolling through my phone. I saw Game of Thrones coming up. So I said, bro, winter is coming. He said, आएगा तो मोदी. Third day, tables turned. My friend got strong constipation. He was in the washroom like, no. I asked him, what happened, bro? What's wrong? He said, nahi aa raha yaar. It was my turn. Knocked on his door and said, bro, आएगा तो मोदी. And we can all agree on this, that Modi's ideologies and the end product of digestion are the same. They both get you sweating and tears in the worst cases. For example, constipation and demonetization. They both did the same things too. I know I'm offending all Modi fans here. I know it's wrong comparing something like a constipation to Modi or his ideologies. Because I know constipation is curable. Yeah? Yes. Yes. Quite a lot of appreciation for that jokes, but Modi bucks, I know I'm not going home today. Yes. Now, having said that, let's talk about something known as similarities and dissimilarities between the politicians. Rahul Gandhi and the EVM machines. Rahul Gandhi and EVM machines are two opposite things. EVM shows Rahul Gandhi gets no votes, EVM shows more votes. But there is something special in the second case, something similar. In the similar case, you have Nathuram Godse and Narendra Modi. Can any one of you point it out? What are the similarities? No, I know you all are offended. See, the similarities are both of them killed a Gandhi competition. Well, one did it quite literally, but it's fine. The same way like someone is killing some competition here today. Okay, that was a self-appreciation line. Anyways, yeah. So now, having said about Modi, he has come into power. So I think I should not say anything more because I want to go home. I'm the only son of my parents. Okay, so that was my set. Thank you. Remember my name. My name is Karthik. For your new experience at Goa Raji, new bike, आज ही. Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages. Safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. After a humble beginning in Ponda, Panorama opened a store for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. नमस्कार, हांव प्रदीप शेट एंटीक मार्दोलान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. जेवणाच्या दुनियेंत तुमकां हांव वेगळो अनुभव दिता. एंटीक मार्दोळ तुमचे आमचे सगळ्यांचे आवडटे एंटीक मार्दोळ. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतली मार्दोळ थाळी नुस्तें जेवात आनी शीत तोंडाक लायात. स्वादिष्ट, रुचकर आनी घरचे जेवणाची याद करून दिवपी मार्दोळ थाळी. सैमीक स्वाद आस्वादाचो वेगळो अनुभव घेवपा खातीर मार्दोळ थाळयेची चव घेवचीच पडटली. गोंयच्या जेवणा बरोबर भारतीय, चायनीज आनी पुर्तुगेज जेवणाची रूच घेयात. वेर्णेचे एंटीक मार्दोळ. सो दीस वॉज कार्तिक रेडकर आनी तो इंग्लिशीन मारता म्हणून हांवूय इंग्लीश मारता मातशी, ताचें बरें दिसना. सो आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट, थर्ड पार्टिसिपंट येता आशीष आचार्य. सो प्लीज वेलकम, जशें सांगलां मातशें प्लीज विथ क्लॅप्स एंड अप्लॉज वेलकम आवर पार्टिसिपंट आशीष आचार्य.
Come on, guys. Come on. Fake enthusiasm. Come on. Yes. Yes. You can do it. Come on. Zordar taali yaar. Come on. Come on. Come on. Come on. Yes. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Can we have a round of applause for your host, Paresh, everyone? Yes. He is doing a great job. Thank you so much. Thank you so much. Well, let me introduce myself. My name is Ashish Acharya, and I'm a stand-up comedian by profession. Rozi roti isi se aati hai. So like I have been doing stand-up comedy from like 2 years, and मैं regularly पेंजिम में perform किया करता था हमेशा. And you know like पेंजिम में जब मैं perform करता हूँ, like I realized कि साउथ की audience आती ही नहीं है, because आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना इजी है, but that कोरतालिम जंक्शन, that's amazing guys. I called up my friend, dude कहाँ है? Dude ट्रैफिक में. नहीं वो तो कल था ना, कल से अभी तक यहीं हूँ. I was like okay cool, that's and you know like normal आपको मैं फंडा समझाता हूँ फ्लाईओवर कैसे बनते हैं. जब ना किसी लॉमर स्टेट में जब कहीं ट्रैफिक होता है तो फ्लाईओवर बनते हैं. हमारे यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है तो ट्रैफिक हो रहा है. चीज़ें उल्टी चल रही है हमारी हर जगह. एंड यू नो इन सब चीज़ों में एंड देन लाइक एंड आप लोग ब्रिज में गए हो क्या? लाइक गिव मी अ चेयर, लाइक चेयर ऐसा करना है, ठीक है? आप लोग गए हो थर्ड ब्रिज में अटल सेतु? ओके ओ एंथुसियास्टिक पीपल थोड़े ही हैं इसमें, कूल. मैं उस ब्रिज में नहीं गया. 2 रीजंस. पहली मेरी फटती है, दूसरा ब्रिज बीजेपी ने बनाया है. कल को गिराना वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे. दे आर लाइक तुमने बीफ खाया, तुम्हारी गलती. एंड लाइक मैं तो थोड़ा अपने बारे में और बता देता हूँ. लाइक माय डैड वाज इन आर्मी एंड या यू नो आर्मी में पता है क्या होता है, लाइक ही सर्व्ड इन सियाचिन एज वेल, सियाचिन ग्लेशियर जो टॉप है. एंड वहाँ की चीज़ें क्या मस्त चीज़ें मालूम है. लाइक वहाँ पर ना लाइक हमारे जो सोल्जर्स हैं ना वहाँ की कंडीशन से लड़ रहे हैं. वो वहाँ पर मतलब मिलिटेंट से कम कंडीशन से ज़्यादा लड़ रहे हैं. आई गिव यू एग्जाम्पल. इवन इफ यू बॉयल द वाटर ओवर देयर, इट टेक्स ओनली 3 minutes. उसके बाद वो जम जाता है. सो दैट टेक्निकली मीन यू हैव 3 minutes टू शिट एज वेल. साला यहाँ आधा घंटा लगता है पेट का सिर्फ मूड बनाने में, वहां 3 मिनट पे सब कुछ करना है. 3 मिनट पे सब कुछ नहीं हुआ ना, फिर बर्फ रगड़नी पड़ेगी, समझ लेना. तो यार many smart people will say that they can use toilet paper. Obviously they can use toilet paper, पर toilet paper में एक प्रॉब्लम है. Indians can't trust Pakistan and toilet papers. ठीक है? तो लाइक यू नो लाइक टॉयलेट पेपर क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है? लाइक आदमी ना यूज करने के बाद सारा दिन कंफ्यूज रहता है, साला क्या चिपक रहा है, क्या है क्या है. तो देखो अब मैं ज़्यादा उस पर जाता हूँ. लाइक आई एम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली. नो आई एम नॉट किडिंग, आई एम एक्चुअली फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली. तो मेरे परिवार में ना इफ समवन डाइज इन अ फैमिली, ऑल द मेन इन द फैमिली हैव टू शेव देयर हेड. तो मेरी दादी की डेथ हो गई. एंड देन लाइक ऑल द मैन, एंड मेरी दादी काफ़ी एम्बिशियस औरत थी. उससे आप कभी भी पूछते ना फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, शी इज ऑलवेज लाइक पोते का मुंह देख के मरना है, पोते का मुंह देख के मरना है. फिर मैं पैदा हुआ ऐसे, मेरा मुंह देख के मर गई. थैंक यू. तो देखो यार उसके बाद में यार अभी क्या हर डेथ एनिवर्सरी में मुझे बाल कटवाने पड़ते हैं, पूरे मर्दों को बाल कटवाने पड़ते हैं. तो यार मेरे भी ज़बरदस्ती काट दिया. मैं बड़ा हो गया, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है. मेरे बाल काट दिया एंड मैं सैड बैठा हुआ था. एंड सडनली वन ऑफ माई मुस्लिम फ्रेंड केम. एंड यू नो एवरी हिंदू गाय हैज़ अ मुस्लिम फ्रेंड जस्ट टू प्रूव दैट ही इज सेकुलर. एंड एवरी मुस्लिम गाय हैज़ अ हिंदू फ्रेंड जस्ट टू प्रूव दैट ही इज इंडियन. सो यार वो आया एंड देन ही वाज लाइक ब्रो तू सैड क्यों है? मैंने बोला मेरे बाल काट दिए. अभी वो सैड हो गया. मैंने कहा तू क्यों सैड है? ब्रो तेरे तो सिर्फ बाल काटे. Well ladies and gentlemen, that's my time guys. Fantastic. Thank you so much. Thank you. Over to you Paresh. Our fourth participant. थोडे आमी प्रोफेशनल असता, थोडे आमी प्रोफेशनल जाता, आमी खूब मेहनत घेता आनी मागीर प्रोफेशनल जाता. पण हो जो आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट येवपाचो हेज्या नांवानूच प्रो आसा, म्हणजे प्रो. हेजें नांव प्रितीश प्रो. आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट प्लीज वेलकम प्रितीश प्रो विथ राउंड ऑफ अप्लॉज. प्लीज वेलकम इन प्रितीश प्रो. हांव एज्युकेटेड गोंयचो फर्स्ट लॉयर जो फुडले 5 मिनटां पयशे घेनासतना उलयतलो. सो तुमकां खबर आसा गोंयचें पॉलिटिक्स कशें कितें चल्लां तें सामकें खतखतें जालां. तितून सगळें कितें आसा, चणे आसा, बटाट आसा, आनी कितें आसा.
पयलींच फाटल्या दिसांनी एक बटाट चड शिजलो म्हणून काडून उडयलो. गोंयान पॉलिटिकल जात्रा खंयी आसूं नी, खाज्याचो मांड खंय लागता? फातोर्डे. नांव कोणाचें? विजयाचें. विजय खाजें एकदम ताजें. अर्द किलो रेजिनाल्डा दी, 1 किलो गिरीशाक दी. कामतीक फ्री. कित्याक दामो अगेन्स्ट इलेक्शन लडपाक आशिर्वाद तोच दिता. ही जाली पॉलिटिकल गजाल. विजयान कितेंय करूं, न्यूज जाता रोखडी व्हायरल. वाड्यार बायल कशी खंयच्याय चेडवाक चेड्या बरोबर पळयतगीर न्यूज व्हायरल करता मीठ मसालो लावन तशी. आतां फाटल्या दिसांनी विजयान खंय कोणा हात मारला आनी मोबायल उडयलो. आतां ती म्हाका सांगा, ही न्यूज व्हायरल जावपाची? न्यूज इतकी व्हायरल जाली की थोडे म्हणपाक लागले की विजयान ज्या हातीन मोबायल जमनीक मारला त्याच हातीक विजय दुसऱ्या इलेक्शनाक जॉयन जावपाचो. आतां ही गजाल दामू नायका इतली आवडली की तेणी व्हडली पार्टी दिली. ताका दिसलें की शेटीची मतां जी आसा ती विजयाक पडली फाटल्या इलेक्शनाक, ती ह्या इलेक्शनाक आतां पडली, आपण्या पडटली हें ताका दिसता. शिरोडे तर दुसरीच गजाल चल्ला, टाकयेची. आतां हें गणीत अशें जालां की टाकी दिता एकटो, उदक दुसऱ्यान घातला आनी बसयला तिसऱ्यानच. राम लक्ष्मणाक जर विचारलें बाबा ते टाकयेचें कशें कितें, राम म्हणटा आपूण टाकी दिवूं ना. लक्ष्मणाक विचारलें तो म्हणटा आमकां खबर ना. हो अशें एक गणीत जाला. गोंयान पॉलिटिक्स एकूच न्ही तर आनी 2 गजाल्यो आसा ज्यो लोकांक सामक्यो काबार करता. ती म्हणल्यार सोरो आनी दुसरो म्हणल्यार मडको. तरी आसतना आमी म्हणटा की सोरो जिवाक बरो, मडको लायता तो गोंयकार खरो. लोक गव्हर्मेंट जॉब सोडून मडक्याचे गाडे घेवन बसता लिटरली. गोंयान स्कुलां आनी कॉलेजीस फार्मासी सुद्दां कमी आसा, पूण मडक्याचे गाडे 20-20 मिटराचेर आसा. चेडवांचे तर दुसरेच लफडे. ती मडको लावपाक वयता आनी मडकेकारा कडेन झगडटा, ना आपल्याक पिंक स्लिपूच जाय म्हणून. फाटल्या दिसांनी तेज्याच बापायन समजून सांगलो की मुंबय मेनाक पिंक स्लीप दिता, कल्याणाक व्हायट स्लीप मेळटा म्हणून. आजकाल चेडवांचो बापूय सुद्दां म्हणपाक लागला की जर आपल्या जावयाक 5 लाखाच्यानी वयर पीठ येना जाल्यार आपूण चेडूं धाडना. सो असो हो मडक्याचो सीन आसा. जालें. आतां खंयच्या स्टेटीन वयता तेन्ना तुमी पळयता तेंची टॅगलायन आसता, पधारो म्हारे देश, अतिथी देवो भव. आमचें तशें आसना. आमचो एंटर जालो रे जालो, पेद्रू बार एंड रेस्टॉरंट, तेज्या फाटल्यान आसता वेलकम्स यू म्हण. कोण बॉर्डर क्रॉस करून येता तो जॉब जाता, वेलकम्स यू खंय बारान काय गोंयान काय म्हण. एक्झीट करता आसतना ते मिलन बार एंड रेस्टॉरंट तेजे उपरांत आसता थँक्यू विजीट अगेन. क्रॉस करता तो कन्फ्यूज जाता, विजीट अगेन खंय बारान काय गोंयान ते. आतां मडक्याचें पीठ घेता पळय, तें पीठ आंगार कोण दवरता, तेजे कडेन एजंट जे आसा ते अशें वयता जशें मायनींग चालू आसतना कामत सेंटराक 2-2 कोटी घेवन वयता तशें. थोडे हळूच वयता, कापराक चवथ येयली की कसो घराघरांनी वयता तशें. जशें हांवें सांगलें 5 मिनटां हांव पयशे घेनासतना उलयता म्हणून. 2 गोश्टी सांगून काबार करता. एका टायमार बाणावले BJP सीट येवपाक शकता, पूण गोंयान सोरो बॅन जावपाक शकना. विजय एकादेक BJP सोडपाक शकता, पूण गोंयकार मडको लावपाक सोडपाना. थँक्यू. आतां आमचे नेक्स्ट पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार येता बाय श्रद्धा. हॅलो एवरीवन. मातशें क्लॅप बी मारा म्हज्या खातीर, मातशें मातशें आनी फोर्स आनी बरें नेटान. म्हजें नांव श्रद्धा नायक, आय एम अ झुंबा इंस्ट्रक्टर. आनी आयज हांव सारकें मतलबी जावन म्हजी फ्रेंड्स येयलेलीं आहा आनी आयज हांव तांचेर सारकी टिका करतलें. म्हजे फ्रेंड्स म्हणल्यार फ्रेंड्स फॉर बेनिफीट, आनी तांकां सदांच म्हणल्यार आयज ती म्हाका पळयत आसा श्रद्धा कितें करतलें काय म्हणून. सो आमी जेन्ना फ्रेंड्स जेन्ना खंयूय वयतात, खंय अशीं म्हणजे मीट्स, ट्रॅक, समथींग पार्टी, डिस्को कितेंय जालें जाल्यार म्हाज्या फ्रेंड्साक एकूच जाय आसता, सेल्फी
ऑर मी एज अ फोटोग्राफर. एक तर आसता तांकां सेल्फी, आनी सेल्फीचे अश्यो तेंचे कडेन टॅक्निक्स आसता, ती अश्यो टॅक्निक्स घेवन येता की खंयच्यान हाडटा तेंच म्हाका कळना. आमचे भितर म्हजे एक बेस्ट फ्रेंड आसा, हांव नांव घेवचें ना. सो ताजे कडेन एक बेस्ट म्हणजे सेल्फीचो एक सारको बरो एक टॅक्नीक आसा तेजी. पावट आतां एक पीक काडप ना, एकूच पीक काडप ना, 50-60 तरी फोटो येवपाक जाय. आनी ते 50-60तल्यान ते एक सिलेक्ट करतले फॉर इंस्टा, FB, वॉट्सॅप स्टेटस. 50-60 तरी जावंकूच जाय. 50-60 जेन्ना जातले पिक्स, तुला एक पीक येतलो, तें हांसता पळय ताका खबर आसा, तें हांसता ताका खबर आसा 50-60 तेजे फ्रेंड आसतले शुअर. आनी हो सेल्फीचो हें कसो स्टार्ट जाता पळय, श्रद्धा सेल्फी काडटा तूं फाटल्यान, हांव करता कितें करपाचें तें, कित्याक तुजे कडेन तें जावचेंच ना, हांव करता. स्टार्ट. आगो हांगाचें कांय येत ना. नो आगो तें जाता गो ऑटोमॅटीक गो. म्हणजे हेजो हेंच कळना की आतां हेका करपाचें कितें आसा. आनी जशें आमी जर खंय लग्नाक बी गेलीं आनी फस्टूच जर हेणें साडी न्हेसल्या, श्रद्धा फोटो म्हाका तो मुवमेंटूच घेवपाक दिना. आयेर बियेर कांय ना, जेवण बिवण कांय ना, जेवनाका, फर्स्ट म्हजो फोटो. श्रद्धा साडी ओके. आनी बॅक फाट दिसपाक जाय, बॅक ब्लावजाचो डिझायन ओके. श्रद्धा आगो मातशें कॉन्सन्ट्रेट कर गो हांगा फाटीचेर ओके. डन. आतां एक काम कर, अशें कर जाणा मुगो, तूं म्हाजो फोटो काडटा म्हाका खबरूच ना, कॅन्डीड. तूं म्हजो फोटो काडटा म्हाका खबरूच ना, हांव फोटोक रावलां म्हाकाय खबर ना ओके. कॅन्डीड पीक अशें मगो हांव खंय तरी पळयतां सारकें. म्हणजे आगो तूं कॉन्सन्ट्रेट कर मुगो श्रद्धा. सो ही एक म्हणजे फ्रेंड्सांची आतां सारकी नीड म्हणल्यार तांकां एक जाय तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर. सेकेंड म्हजे खुबशे फ्रेंड्स आवटसायड गोवा आसा, गुज्जू फ्रेंड्स मोस्टली. आनी ती कशी फ्रेंड्स फॉर बेनिफीट करता ती तुमकां हांव सांगता. म्हजी एक फ्रेंड आसा, शी इज फ्रॉम बॉम्बे, नाव शी विल बी कमिंग. हेलो श्रद्धा सुन, मैं गोवा आ रही हूँ. अरे 30 तारीख को बैठ रही हूँ, 1 तारीख को पहुँच रही हूँ. सुन वैसे तो मैं वेज हूँ लेकिन अंडा मिंडा खा लेती हूँ रे यार प्रोटीन के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है. सुन एक काम कर लेना, मतलब मेरे लिए ना तू कसिनो बिसिनो की दिस माम्बोस बिम्बोस की थोड़ा टिकेट बुक कर लेना. अरे माझो कोण असा. 2 मिनटां परत स्टार्ट. श्रद्धा एक बात सुनना, तेरे पास होगे ना वो छोटे छोटे कपड़े, अरे वो बिकिनी शिकनी पिंक वाले फ्लोरोसेंट वाले, तू तो गोवा में रहती है, गोवा वाली है, तेरे पास रहेगे रे वो कपडे. अरे माझ्याकडे नाच. आम्ही जर शॉर्ट्स घालून अशी गेली न्हू, अरे नायकाची सून चड्डी घालून गेली. चड्डी, इट्स अ शॉर्ट्स. नायकाची सून चड्डी घालून गेली. आणि हेंका कितें दिसता वी आर इन फुकेट, नो वी आर इन गोवा. हेंका ते कळच ना. अरे सुन, और ना एक काम कर लेना, मुझे ना कैसे भी करके ना तू देख ना, एक मेरी दोस्त आ रही है, वो ना अपने पति को बोल के आ रही है कि वो हरिद्वार जा रही है, तो उसके लिए ना थोड़े छोटे 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 कपड़े कुछ तो अरेंजमेंट कर लेना. देख सुन, ऐसे छूट ना जाए हाँ कुछ. आणि हेच जेन्ना हांव जेन्ना तेच्या थंय खंय येन्ना वयता, अरे आ ना एक काम करना, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ना मुझे कॉल कर लेना, एक छोटा सा कॉल एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद. वैशाली मैं पहुंच गई. अरे तो पहुंच गई, मेरी खिचड़ी है, गैस पे खिचड़ी है, तो पहुंच गई खिचड़ी तक. अरे वैशाली मैं क्या करूं, एक काम कर लेना, कैब करके सायन रेलवे स्टेशन तक आ जाना, तो मैं उधर तुझे मिलती हूँ. ओके डन. एका मेळपाचो आतां प्लॅन बी केला, हांव सायन पावलें. हेलो वैशाली, अरे तू पहुंच गई, मेरी खिचड़ी के 2 ही सीटी आ गई और तू सायन पहुंच गई. माय गॉड तू कैसी है रे श्रद्धा. एक काम कर, उधर ही कुछ खा भी लेना और स्टूडियो जा लेना. मतलब फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट. सो अशी माझी सगळी फ्रेंड्स ना, फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट. थँक्यू.